सध्या गोय गुन्हेवानी गाजता। हवाला रॅकेट, पिस्तुलांनी फारपेट, गँग वॉर, खून, लोकांक मारपेट, घुवळे वखदांचो वेव्हार, मारपेट, बलात्कार असे जायते गुन्हे गोयात घडत आसात आणि ते उणे जावचे बदला तातूंत वाढ जायत आसा। गोय भितरल्यान गुन्हेवकारांचे केंद्र जायत चल्ला अशें म्हळ्यार चुकीचे थारचे ना। काल शुक्रारा पिळण बार्देस सड्यार मरण आयिल्ल्या अवस्थेत तरणाट्याची कूड मेळ्ळी। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। पिळणा बार्देस हांगासरल्या सड्यार मरण आयिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ल्या 19 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। कपिल चौधरी अशें ताचें नांव आसून तो उत्तर प्रदेशांतलो आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात कोलवाळे पुलिसांनी अनवळख्या आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो। सुरवातेक हो प्रकार वाटमारींतल्यान घडिल्लो आसूये असो दुबाव उक्तावन पुलिसांनी तपास सुरू केल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा 31 वेळ सकाळी 8:30 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक उक्ताडार आयली। पिळण सावन थिये वचपी मार्गार केळ पिळण आनी खरगाळी कांसा थिये शिमे सडो वाठार आसा। ह्याच वाठारांत रस्त्याचे कुशीक एक तरणाटो पडिल्लो। रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांनी ताका पळयलो आनी अँब्युलन्सीक आपयले। अँब्युलन्सींतल्यान कपिलाची कूड म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली। थंय दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगले आनी घडणुकेची म्हायती कोलवाळे पुलिसांक दिली। कपिलाचे कुडीचे मारपेट केल्ल्याच्यो गंभीर जखमी आशिल्ल्यो। ताका लागून ह्याच कारणाक लागून ताका मरण आयला आसूये असो मुळावो अदमास दोतोरांनी उक्तायल्लो। उपरांत पुलिसांनी तपास सुरू केलो। कपिल हो बिरेस्तारा राती कांसा थिये सोऱ्याचे गुळे पिळणा वटेन वतना खुबश्या जाणांच्या नदरेक पडिल्लो। वाटेर ताणें जायते जाणांकडे लिफ्ट लेगीत मागिल्ली। चलत वतना अनवळखी वाहन चालका कडेन ताची लटाफट जाल्ली आसूये आनी लुटीच्या उद्देशान ताका मारपेट केल्ली आसूये असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायल्लो आनी ते प्रमाण तपास सुरू केल्लो। घडणूक थळार पुलिसांक एक वळखपत्र सापडिल्लें। ताचेर दीपक ठाकूर अशें नांव आशिल्लें। ताका लागून कपिलाचो चेहरो हो ईशान्य भारत आनी नेपाळांतल्या लोकां प्रमाण दिसतालो आनी तो त्याच वाठारांतलो आसूये असो अदमास करून पुलीस मैताची वळख पटोवपाचो यत्न करताले। चौकशे वेळार मैताचें नांव कपिल चौधरी आसून तो उत्तर प्रदेशांतलो आशिल्ल्याचे उक्ते जाले। उपरांत पुलिसांनी कपिलाच्या सोयऱ्यांचो आनी पालकांचो शोध घेतलो। ताचे उपरांत राती उसरा कपिलाच्या बापायन पुलिशेंत रितसर कागाळ नोंद केली। ते प्रमाण पुलिसांनी अनवळख्या आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो आनी गतीन तपासाक सुरवात केली। आयज शेनवारा सकाळी ह्या प्रकरणात कळंगूटच्या गुरुदत्त लवंदे हाका कोलवाळ पुलिसांनी अटक केली। भाड्याची गाडी चोरून व्हरपाच्या प्रकरणा संबंधीत जाल्ल्या मारपेटात कपिलाक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात आनी पळयत रावात भांगरभूंय।